नितीन सकाळ पुढे तोंड उतारलं आणि सोमतच अभ्यासाक लागला. पण सतीशाचे मातशे विचित्रच असे. तर सकाळ पुढे उठून पयलीं न्हावपाक वतालो. अभ्यास करपाचें सोडून फुलाकाडीत बसतालो आणि एक वरभर देवाच्या फुड्यान बसून देवाची पुजा करीत रावतालो. ताका दिसतालें अभ्यास चड करच्या परस आपूण जर देवाची भक्ती केली जाल्यार देव आपल्याक प्रसन्न जातलो आनी आपूण बऱ्या गुणांनी पास जातलो. ताच्या मनांत ताणें एक प्रकारचो अंधविश्वास बाळगिलो. त्या खातीर तो तेजो चडसो वेळ देवा फुड्यानच बसून घालयतालो. शाळेंतल्यान परतल्या उपरांत नितीन सोमतोच अभ्यासाक लागतालो. पूण सतीश देवाची भक्ती करप, सांज वेळार खंयचे तरी मंत्र गुणगुणप, आरत्यो म्हणप, भजनाक देवळांत वचप हे सगळें ताजें चालूच आसलें. ऑगस्टान पयली परीक्षा जाली. नितीनाक सगळ्या विशयांनी बरे गूण पडिल्ले देखून ताका खूब खोशी जाली. पूण सतीश मात कांय विशयांनी नापास जालो. तो खूब दुखी आशिल्लो. ताणें चिंतलें आपणाली भक्ती खंय तरी उणी पडटा आसतली. आपल्याक आतां आनी मन लावन देवाची भक्ती करची पडटली. जालें. ताणें आपल्या अभ्यासाचे खबरेच केले. दीस रात फक्त देवाचीच पुजा करपाक लागलो. अभ्यासाच्या जाग्यार देवाचे मंत्र गुणगुणपाक लागलो. कांय दिसांनी ही गजाल नितीनान कळ्ळी. नितीनान कसो तरी वेळ काडलो आनी सतीशाक गेलो. पळयत जाल्यार कितें, सतीश देवाऱ्यान बसून खंयचो तरी मंत्र गुणगुणटालो. हे पळोवन नितीनाक मातशें हांसपाक येलें. पूण हांसपाचें टाळून ताणें सतीशाक उलो मारलो. सतीश, हांव भायर आयलां. कांय वेळान सतीश भायर आयलो. ताणें नितीनाक बस म्हळें. नितीनानूय सतीशाक बस म्हळें आनी सांगलें, हे पळय सतीश, तूं देवाचो भक्त हें म्हाका खबर आसा. तूं देवाची खूब भक्ती करता हेंय म्हाका खबर आसा. पूण म्हाका अशें दिसता की तूं आतां तुजो चडसो वेळ तुज्या अभ्यासांत घालोवपाक जाय. हें आतां 10वेचें वर्स. ह्या वर्सा जर आमी बऱ्या गुणांनी पास जावना जाल्यार फुडाराक आमकां कांयच बरें शिकपाक मेळचें ना. नितीनान सतीशाक समजावन सांगलें. नितीनाचे हे उलोवप आयकून सतीशान ताका म्हळें, हांवें जरी अभ्यास केलो ना तरी हांव देवाची खूब भक्ती करता. देव म्हजेर प्रसन्न जातलो आनी आपूण बऱ्या गुणांनी पास जातलो. तूं तेजो हुस्को करूं नाका. तूं तुज्याच अभ्यासाचें कर आनी जर तुजो लेक्चर जाल आसतलो जाल्यार चल हांगांतल्यान. हांव एक इश्ट ह्या नात्यान तुका सांगलें. तुका जर पडना जाल्यार हांव कितें करूं? आतां फुडाराक कितें करपाचें आनी कितें ना हें तूंच पळय. बरें, येता अशें म्हणून नितीन थंयच्यान गेलो. ऑक्टोबरान पयली सत्र परीक्षा जाली. सतीशाच्या अभ्यासान कांयच सुदारणा नासली. सगळे शिक्षक ताका उलोवपाक लागले. घरा कडेन कितें करता रे तूं? अशें विचारल्यार तो उबीच रावतालो. ताणें चिंतलें, आपूण जर हेंकां खरें सांगलें जाल्यार सगळीं म्हजेर हांसतलीं आनी जण एकलो त्या नितीना वरी म्हाका उपदेश करपाक लागतलो. त्यापेक्षा उगीच रावलें बरें. अशें म्हणून तो उगीच रावलो. हेवटेन ताच्या शिक्षकांनी ताका, जर तूं प्रिलिमेन नापास जालो जाल्यार तुका बोर्डाच्या परीक्षेक बसपाक मेळचें ना असो भंय घातलो. आतां सतीश सामको भिराल्लो. तो तसोच घरा आयलो आनी देवाच्या फुड्यान बसलो. देवाकूच पळयत उरलो आनी अचकीत जावन उठलो. तो दप्तरांतली पुस्तकां आनी चोपड्यो काडल्यो. पान परतून पळयता जाल्यार एकलोच बडबडपाक लागलो, आवय देवा, इतलो सगळो अभ्यास हांव कसो
जालें. हांवें तुका अशें उलोवपाचें ना. तुवें जर म्हाका अभ्यासान मदत करूं ना जाल्यार हांव परिक्षेक नापास जातलो. तूं म्हाका मदत कर रे. अशें म्हणून नितीनान विनवणी केली. नितीनान ताका तिकेट दिलो. अभ्यासात गरज तितलीच मदत केली. आता सतीश तेजो चडसो वेळ तिच्या अभ्यासात घालोवपाक लागलो. देवाची पुजाय करतालो पूण मर्यादे भितर. एक दिनान बोर्डाची परीक्षा लागीं पावली. नितीना वांगडा सतीशान सगळे पेपर बरे बरयले. बोर्डाच्या परीक्षेचो निकाल लागीं आयलो. दोगांय बऱ्या गुणांनी पास जाले. दोगांक पयली श्रेणी मेळ्ळी. आता सतीशाक पळोवन चुकिल्ली. तो नितीनाक म्हणपाक लागलो, खऱ्यांनीच जो कोण खरें कश्ट करता, खरें यत्न करता ताकाच फळ मेळटा. दीस रात फक्त देवाची भक्ती करून फळाची अपेक्षा करची न्हय. तो आमचो